नमस्कार. पण आम्ही आजी पश्चिमम भारी शाही कॅमेरा ड्राईव्हच्या रेडीना जाल्यार आम्ही पयरी दुखून पश्चिमम्माला निमगून आता देख मासाचं जेवण चलतं सांगा आमगेल मंजेश्वर देवस्थानान तो बारी फेमस हांगाची कूट तुम्ही पुरा खावन आसतले आमी जेवणा येतना जाल्यार नित्याक देवस्थाना दनपारा देवा निवेद्य करतना त्या रांदप करतना म्हाका वासे आमकां अगरसाळे भितर रांदप करचे कडेन आमकां बायल मनशां आमकां येवच्या ना एंट्री ना हांगा तेन्ना आमी कसं करी येता म्हणटात ते अदीक मासा वेळार म्हाका पश्चिमम्मान एक सोल्युशन सांगलें कसं म्हण हांगा रात्री जेवण आसा एक म्हयनो दुखून जेवण चलतं आसा तेन्ना सुरनाकूट करतना तुका सांगता तेन्ना तूं येवन शुटींग करी म्हूण सांगून तशें आज आमकां देवान एक भारी एक गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या पश्चिमम्मान सुरनाकूट करतना काडचें आतां ती सुरनाकूट कशी करचें म्हूण म्हाका एक सांग रितीक सांग नारळ घालचे कितले जगार आनी अंदाजे कोथंबरी घालची अंदाजे म्हळ्यार जेवण पळोवन साधारण ते एक नारळाच केल्यार एक 10-15 जणां वाडू जाता की एक नारळाची एक काल किल सूर्ण घालून सूर्ण चेड घाल्यार लायक रुची जाता म्हणते खावच्या मेळटा मासोळ चेड आमी सूर्ण चेड घाल्यार खावच्या मेळटा म्हळ्यार पोड खावच्या मेळटा त्या सुरणाक मिरसांग सोयेक मिरसांग घालून भाजी मिरसांग घालून हरवी कोथंबरी आनी न्हंयो एक मसालो मागीर वाटत मीठ घालता आनी आमगेले सुरना पोडीक मीठ लावच्या आमी लायता की लावता लावेत समा लागता म्हणून आमी मागीर गडबडीत तुमकां बीन मस्त काम काम आसता ते घेवन पैसा ना तुम्ही सुरना पोडी तोळून काडची आतां आमी करूं सुरू करया कूट करूं सुरू करया पश्चिमामी आता कितले नारळ असो हे स नारळ आता तुम्ही आता अंदाजे मिरसांग आता आमकां पश्चिमाम आमगेले देवस्थानाचे हांगा मंजेश्वर देवस्थाना भितर बारी फेमस हे धवकूट धवकुटाक आतां मिरसांग घालपाची घालायची भाजिली गांवची मिरसांग न्हू अंदाजे घालचे मागीर कलर पळोवन मागीर घालचे आणि कोथंबरी हरवी कोथंबरी ना बज्जू ना कसले ना बज्जू ना काय ना हरवी कोथंबरी ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸುರ್ಣ ಪೊಡಿ ಕಸ ಮುಂಟಾ ಸೈಡ ಒಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳೋಣ आमगेले देवा निवेद्य रांदप करचें अगरसाळी अंगपळ्याची मम्मान हांगा सूरनु सपूर शिंदून धुवन एक कांटे भितर उद्दानिस्ताच्या दवरला तोडू घाली तुम्ही ना ना जल कुठलाय कोची मम्मान सुरना लाकड मीठ लावच्यास की मीठ मीठ लावच्या ना काय हांगा काय जेला लाव येतं म्हणता पश्चिम सुरना पोडी तेल्ला भितर बत्त सांग पळयाची हांव एक विशेष दाखयत तुमकां हांगा हांग पळय बरी हांगा अड्ड्या वयरी हेंगे पूर घाला कसं म्हळ्यार ह्यो तेराच्यो सामानो तेर बंदिता पळयाची षष्टी टायमारी ताजे पूर सामानो कांबेटरी पिशी वाशा बड्डी पुरा घाला हे कसला म्हळ्यार वायट जायना तशी कुंभ जायना तशी हे रान्नी उज्जाक ते उनसाणीक हे अशी असत काय कसले वाळते येना तशी पुडले जनांगेल पुरा आलोचन पळयाची अशी टेस्ट ಆಗಲ್ಚಿ पूर्ण तोंड जायते तनका जोट एक दोन मुठ करबेव घालची चेड उद्दिಗೆಲ್ಲ ಬಿತ್ತರಿ ಅಂಜಾಯ ಬಜ್ಜನ ಪೂರ ಏಕೊಳ ಕೊಡ್ಚೆ ಹರಿವೆ ಕಲ್ತಾನು ಬಾಕಿ ಸಾರು ಜಾಡಿ ತನ ಬಿತ್ತರಿ ಬಜ್ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಓಡ್ ಉದ್ದಿಗೆಲ್ಲ ರೀ ಬಾಯರ್ ಮಾತ್ರ ವರ್ರಪ್ಪ ಬೈಲನ್ ಬಿತ್ತರ್ ಮೂವಸ್ತಾ सुरना पोड्यात लायक कुरकुरी जावन भाजून तोंड काडले पश्चिमम्मान ताजे पळयाची 2 मुष्टी करबेव घालून काडलो पोरंबळाक ते ती सुरना पोड पुरा तळलेली पळय कांटी काण घेतली त्यांनी
आता कुठा मासोल कसं जल्ला म्हण पळोया आम्ही पच मम्मान इतली मीठ काढला ताजे हळताचे गल्ले पळायचे आता वाटीत आणि मसला का गल्ले ते मीठ घालून लायक लन कोण वाटून काढले पळायची काढले त्यांनात मसाला पुरा काण घेतलो सुरना पोळी आता घाली तळलेली कुरकुरी पोळी काढून मसला गल्ला रे कूट रेडी संपन्न गलो असले नी इथे पण कोण दवारला ना करबेव संपन्न गलो संपन्न या अशी परबळा जायची कुरकुरी राप हा करबेव तवाडी पूर्ण गलो आता सुमार वेळ ताई कुरकुरी असता ना संपन्न घाल पडायची मागे उता घालता रापोकाच्या दाट घेतो पूर्ण पिकलं गेल्या देवस्थानाची रुची रुची ಊಟಂಗ पश्चिममान रेडी करून दाखईल पळे आमकां आता थोडे वेळ वता दाट जाता ना या जला थोडे मीठ आणि उदक घाल सोड आता एक टिप्प सांगता आमकां पश्चिमामो कसं म्हणाले सूर्ण त्यांनी आता मी पळयले सुरना कूट करून जाल्लांगा आता आमी पळयले त्यांनी मीठ लायनी ताका इत्याक म्हण त्यांनी सांगता आपण इत्याक रप्प त्याला चेड असता वयर येता मीठ लावन पिळण घाल्यार त्याला वयर येता ते आमकां लागीं रब्बो खंय जाय ती सान वाड करपाचें ताचे या गेला आमकां सोड एकड ताकड वच्चोय म्हळ्यार तेवढं तुम्ही म्हणजे मीठ लायनी जाल्यार त्याला वयर येना यार उदका कशें आसना न्हू मीठ जाल्यार मिठा हे आसता आसता न्हू मिठाचें आनी खातीर आमी गडपिडी खातीर घालनाची मीठ लायल्यार च्या लागता म्हणून जाल्यार त्या एक अवॉइड करीत त्याला शामेत पळायचं कूट तळतना घालू भितर अशी बुस्सरी वयर येता ते आतां उड असल्यार जाता त्याला चेड असल्यार वयर येता पडला आमकां 2-3 वळा तशें जाल्ला आमकां त्या गडपिडीक आमकां ताजे खातीर आमी मीठ लावच्या तेन्ना ते वयर येवची बंद जाता उद्दाना देखून उद्दाना देखून मीठ घाले कडेन उदका पयशे आसता न्हू लागीं रपोकाचे येता टेस्ट कसले मीठ ताका समज घालचें जाल्यार घडी घडी पळोवन आतां त्या वेळार मीठ घालचें ताका मसला आसता मीठ तांतो न्हू आतां आमी रांदय करता ताका मीठ घालता थोड्याक जाय ते एकाक वेळार जायते मीठ घालून लागता म्हणून दोंड्या मीठ सगळें पोवचें करता चड ताका लायता एकाक लायल्यार रात्री जेवणा पुरा तयार जाल्ला हांगा पश्चिमामाला हें कसं म्हणल्यार बिये कशी पंचरंगी बिये कशी दाळी तोया तेंडले बटाटा बिब्बो घालून करी आता देवस्थानात भजन जाता आसा देवस्थाना आरती जाले कुडले रुची रुची जेवणाक रेडी जाला पळयाच पश्चिमामाला मडगणे सुरना कुटा म्हणटाची थोडे जणांक सुर्ण मेळना आसता पण सुरना बदला कसं घाल बटाटो बटाट्याचे सेम सेम मसालो द्यायची बटाटो तळून घालचे इतले आता मासोलो सुकी मिरसांग घाल भाजी मिरसांग घाल मासोलो म्हणत चिंचांबा इंचम तुम्ही मिरसांग चेड घालता चिकळ जाव का जाल्यार तुम्ही या घालायचं आमी म्हळ्यार अशी मिरसांग कोट करचे वय हांगा म्हळ्यार अशी मिरसांग ताका एडजस्टमेंट करून पुणे करचे मिरसांग घालचे देखून हांगा तुम्ही चिंचाम घालना घालनाची घालूनच जे म्हणून घालूनच म्हणून घालायची मिरसांग घाला चिंचाम चिंचाम घालायची कूट तीक जाव का जाल्यार मिरसांग चड घालची चिंचाम घालची हांगा सुरबूस कूट करचे देखून चिंचाम घालून हांव म्हणचे तीक साडे आशिल्ले मेळ्ळेच ना ताका मिरसांग म्हणून न्हू चिंचाम मारून होते मारून आमकां मस्त काळ दुखून एक सुरना कोटा डिमांड आशिल्ली म्हाका मस्त जणांनी रिक्वेस्ट केलें तुमगे मंजेश्वर देवस्थाना जेवणां आयलीचे आमी ते एक सुरना कोटा रेसिपी घालता हें म्हण म्हणून आमी मस्त प्रयत्न केले जाल्यार म्हाका ते एणवाळे ते रांदप करचे अगरसाळी येवचे जायना आशिल्लेच म्हाका प्रॉब्लेम तांणी केन्ना जाल्यार रेडी आसाची करून दाखोवचें जाल्यार आमकां आमच्या भितर एंट्री ना तशें एक देवान एक भारी लायक एक आमकां एक संदर्भ दिलो एक अदीक मासा जेवणा निमित्त तुम्ही ताका कितें अनुकूल करून आज मिगेल खातीर म्हणून येता सुरना कूट केलें हांवें रिक्वेस्ट करून आज सुरना कूट केलें तांणी तशी इतलें चंद करून आमकां करून दाखयलें आमकां आमगे व्ह्युअर्सांक पुरो जाणां बार इश्ट जाल्लो आसतलो व्हिडिओ तुमकां मिगेल तर्फे मिगेल व्ह्युअर्सां तर्फे धन्यवाद
रात्री आरतीने जेवणांक पुरो जन आमी जेवणाची ಒಟ್ಟು ಜಲ್ಲಾಚೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಭೋಜನಶಾಲೆ ಅಂತೂ ವಡ್ತಸಚಿ ಭಾರಿ ರುಚಿ ರುಚಿ ಜಲ್ಲ ಕೂಟ ಜಲ ही रुची खंडीत आमकां घरकड कशी केल्यारय मेळना ताका कारण ते देवाल प्रसाद तो देवाले ते स्थळाचे महिमाक कारण हे कूट इतले चंद रितीर आमकां शूट करून दिवच्याक आमकां सपोर्ट केलेले आमगेले देवस्थानाचे मॅनेजमेंट आनी पुरा स्टाफाकय आमगेले शेड्रसा कुकिंग चॅनला तर्फेन धन्यवाद तशीची तुमकां व्युअर्सांकय तशीची तुमकांय धन्यवाद आनी की आमगेले चॅनल पुरा जन पळयाची सबस्क्रायब कराची सपोर्ट कराची सगळ्यांक नमस्कार.